कोणी घर देता का घर फामाद मराठी नाटक नटसम्राटातला हो डायलॉग तुमका खबरूच असतलो। नटसम्राट नाटकातल्या त्या खिणाची याद करून दिवपी एक घडणूक शिवोले घडल्या। घर मोडून उडयल्यान शिवोलच्या संगीता साळगावकराचेर घर आणि आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या। पळयात पुराय बातमी। वयाची 85 वर्सां पुराय केल्ल्या संगीता साळगावकराचे घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयला। खंय घर मोडून उडयल्ल्यान तिचेर आता बेघर जावपाची पाळी आयल्या। 2 दिसां पयलीं अचकीत कसलीच कल्पना दिनासतना प्रसाद साळगावकारान आपले घर मोडून उडयल्याचे संगीता सांगता। थळावी आमदार डिलायला लोबो आणि सरकारान ह्या प्रकाराची दखल घेवन तिका न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी तिच्या जाव्यान केल्या। आधी टॉयलेट मोडलेलं म्हाका रातच्या येयना कशें कितें खाल्लें ना आनी जेवलें। एक आधार जाय तुका आतां। 2 वर्सां पयलीं 22 म्हाजे कडेन हें आहा कंप्लेंट। तो हो प्रसाद म्हणून आहा पळय तेणी मोडलेलो आसा। ते म्हातारीचो टॉयलेट ती एकटी रावता संगीता साळगांवकर। तेन्ना तिका टॉयलेटाक वचोंक त्रास जाता। टॉयलेटाक वचोंक त्रास जाता ते तिका गव्हर्मेंटान कितें आहा तें पळोवपाचें तिचें। आतां काल येयलो आनी ती हांगासर न्हाताली, तिचे हांगासर उदीक भरपाचें आहा आनी नळ आहा हांगासर सगळें हें आहा पळय ते राती येयला आनी तेणी प्रसादान परतून मोडला। 2 दिसां पयलीं संगीता साळगावकराचे घर मोडून उडयल्लें। हे विशीं हणजूण पुलीस आणि मारना शिवोली पंचायतीक कागाळूय केल्ली, पूण कोणेच दखल घेतली ना। देखून आता करप तरी कितें असो प्रश्न संगीता आणि तिच्या चेडवाक पडला। चेडवाची लग्न करून दिल्यात देखून संगीता घरात एकटीच रावताली खंय। आता घरूय मोडून उडयल्ल्यान तिचेर आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या। कितें दिवपाक नोटीस सुद्दां तेणी कांय दिवंक ना। जर तो खरोच कांय ना जाल्यार नोटीस तरी दिवंक जाय आसली न्हू। ती नोटीस सुद्दां तेणी कांय दिवंक ना। आमी सकाळीं ताका 7:15 कळ्ळें तेची खूब मोडल्या म्हणजे भयणीन पळोवन कळ्ळें। आमचें इतकेंच म्हणणें आहा कित्याक ती जाणटी ती सकाळी भायर वचोंक शकना। तिकाच कायदो तर कायद्यान तिचें सगळें बांदून दिवचें। म्हाका कांयच कळना कित्याक ती आतां टॉयलेटाक खंय वयतली आनी कितें करतली ती न्हावंक सुद्दां ना। ती म्हणटा आमचें घर लागीं आहा आमगेर यो म्हटल्यार येयना ती। आतां उदक सुद्दां भरतलें जाल्यार ती आपूण भायर येवन उदीक भरता सगळें करता ती। आतां तिका कांयच करूंक ना टॉयलेटाक खंय वयतली। हय आतां गांवार प्रमोद सावंत सांगता कितें टॉयलेट आमी दिल्या सगळें दिल्या पूण हें मोडलां ताका कळ्ळें कितें। आतां 2-3 म्हयने जाले हांव टॉयलेट मोडला करता। 2 वर्सां जालीं ती पयलीं दिल्ली। आतां कितें तरी एक्शन जातली म्हणून आतां 2-3 म्हयने जाले हांव हितून पंचायतीन वयता पुलीस स्टेशनार वयता पूण कांयच जायना एक्शन। एज तिची आतां 85 ती स्वताच आपण रांदताली एकटीच आपले ना तिका धाकटे चेडूं तिका हाडून दिताले तेका जेवणाक तिका 2 सुमार 1.5 सुमार ती हाडून जाल्यार जेवताली ती तितलेच जाले तितलेच आनी कांयच ना। कित्याक तिचे कडेन जायत ना। फक्त ती हांगा न्हाता करता सगळें करता उदक तापयता आनी उतरासान न्हिदता ती। आमी फक्त देवाक प्रसाद आमी हांगा नासले ना। आमी फक्त ते CCTV फुटेज पयला तेन्ना प्रसाद साळगांवकर दिसता भितर। अंत्योदय तत्वाचे आणि गरिबांचे सरकार म्हणून मुख्यमंत्री भाषणां दितालो, पूण हांगा शिवोलचे एके गरीब बायलेचेर जाल्लो अन्याय मात कोणाक दिश्टी पडना। घर मोडून उडयल्ल्यान 85 वर्सां पिरायेचे जाणटे बायलेचेर पिरायेच्या निमणे कडेन आलाशिरो सोदपाची पाळी आयल्या। पुलीस आणि पंचायती कडेन कागाळूय करून जाली पूण कोणाक पडून गेल्ले ना। हांव सरकारा कडेन मागता इलेक्शनाच्या टायमार तुमी वोट मागूंक येतात। वोट मागूंक येतना तुमी पांयां पडटात पयशे दितात कितें करतात पळय तेन्ना तुमकां वोटर जाय आसता। आतां तुमी वोटर जाय जाल्यार ती म्हाताऱ्यांक आतां वोटींग जालें म्हणटकूच सांडटात तशें सांडपाचें न्हू। तुमी आतां कोण लोकल MLA आहा दिलायला लोबो तिचे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव तिका येवन पळयात आनी तिका जाता तितलो हेल्प करात म्हणून।
शिवोलेवाडी हांगासर रावपी एक 85 वर्साची जाणटी बायल तिच्या एकटी घरात रावताली तेन्ना काल सांजेच्या वेळार 6 सुमार काही लोकांनी येवन तिचे जोर जबरदस्तीन घर मोडले गेले. तिचो जो आधार आसा तो खंय तरी हिसकावून घेतलेलो आसा. ही संगीता साळगांवकर जी आसा ती 85 वर्साची खंय तरी सध्या रस्त्यार राविल्ली आसा. ती जी स्वताचें घर जें आसा तें खंय तरी बेघर जाल्ली दिसण्याक येता. तिची मागणी आसा पंचायती कडेन तशें स्थानीक आमदारा कडेन की तिचो जो आधार आसा तो कोणी तरी बांदून दिवचो, तिचें घर जें पुन्हा परत एकदा बांदून दिवपाचो. म्हणटक TV खातीर रिपोर्टर्स हांव असो तिका.